मडगांवां फॉर्मेलिनाच्यो टेस्टी घेवपी काँग्रेसी कडेन कांय विशय ना. फॉर्मेलिनाचेर गिरीश एक्सपर्ट, गिरीश कोण सायंटिस्ट अशा खर शब्दात FDA मंत्री विश्वजीत राणेन काँग्रेसीक उजरायल्या. Girish Chodankar thinks this is Delhi politics or it is some weird kind of politics he's trying to play. बेश्टे काँग्रेसाचे घातल्यार आमकां फॉर्मेलिन फ्री फिश फॉर्मेलिन ना गोंयचे नुस्त्यान. एंड आय वॉन्ट टू गो ऑन रेकॉर्ड. हेंचे कडेन जर टेस्टिंग कितें आहा कशें टेस्ट केलें तेणें आमकां हाडून दिवची नाल्यार गिरीश चोडणकरा वांगडा हांव डायरेक्टर FDAक धाडटा. आमी रँडम वचया खंयचे तरी मार्केटान 2 नुस्तें काडया आनी आमी चॅक करुया आमी खंय फॉर्मेलिन आहा काय ना. आयज हांव विचारूंक सोदता गिरीश चोडणकराक, तूं एक्सपर्ट काय तूं सायंटिस्ट जावन आयला? बेश्टो गोवा राज्य प्रदेश काँग्रेसीचो अध्यक्ष जालो म्हणून तूं कोण न्हू? तुका ज्ञान ना आनी कांय ना. बेश्टे बोबो मारत रावं नाका. तुजे कडेन 21 लोक बी ना. FDAची ऑफिसर आयवा फर्नांडिसान सगळ्यात पयलीं मडगांवां रेड मारून नुस्त्यात फॉर्मेलिन आसा म्हणून रिपोर्ट दिल्लो. त्या रिपोर्टाची चवकशी चल्ल्या. जायत्या लोकांक पोजिशन जाय आसता. जायत्या लोकांक कांय गोश्टी ते करताले जे बंद केल्यात त्या गोश्टी खातीर तांकां त्रास जाता. म्हणूनच हांव एक सांगूंक सोदतां, हांव जेन्ना स्टेटमेंट करपाचो पयलीं let that report and investigation happen. We will make what is to be brought, we will bring it on record of the file and then we'll give it to you. Now we have asked for a detailed inquiry. You can't go by just because X says something. That is not the gospel truth. Let it be inquired. Let the secretary is monitoring the inquiry. Let him investigate every aspect for some false acquisitions. But today it makes no sense me making any statement of it because the secretary has already moved the file to me. I have approved that detailed investigation to be held right from the beginning to the end of what happened, and then we will bring it in front of media. We don't want to keep any information concealed. We will give everything to the media. गोंयकारांक मेळपी नुस्तें सेफ. फॉर्मेलिनाच्या विशयाचेर काँग्रेसीच्या सगळ्या आदल्या मुख्यमंत्र्याक विश्वजीत राणेची डिबेटी खातीर चॅलेंज. People of Goa need not fear as far as the consumption of fish is concerned, because be rest assured, randomly we are testing, randomly we are going to the markets, randomly we are ensuring we pick up the samples. Former CMs all put together, I'll sit alone for a debate on this issue. But who are there? All are there. Even senior... Whoever may be there. I said all. You don't have to ask me a specific name. I said all the former chief ministers can sit in one line in front of me and I'll sit across with them, with my team, and we'll have a debate on this issue. There's no issue. Ravi Nagar. ना हांव नांव कोणाचीच घेना. जाय त्या काँग्रेसीन सगळेच आसतले फॉर्मर CM, कोणाक खबर? इतले जाल्यार CM. हांव तुका परत तेच सांगता की जाय ते आहा न्ही. तूं जर नांव विचार नांव सांगपाक तयार ना. हांवें सांगलें सगळे फॉर्मर चीफ मिनिस्टर घाला म्हाज्या फुड्यान, कित्याक सगळ्यांक नॉलेज आसतलें न्ही. हांव एकटो म्हाज्या लिमिटेड नॉलेजान हांव ट्राय करता एक्सप्लेन करपाक तांकां. मागीर ते तरी बुद्धी घालतले बाकीच्या आमदारांक. फॉर्मेलिन विशय तापोवन टुरिझम इंडस्ट्री काबार करून ल्हान लोकांक सोंपोवपाचे खंय काँग्रेसीचे कारस्थान चल्लां. These small fishermen who are sitting down in the market and selling the fish, this guy, the so-called president of the Congress party, is trying to create fear psychosis in the minds of the people of Goa. They are destroying tourism in the state of Goa. They are destroying the tourism industry in the state of Goa. As it is, we are grappling with mining crisis. Now they are trying to create a crisis as far as tourism is concerned. फॉर्मेलिनाचेर काँग्रेसीचे टेस्टी विश्वजिताक मान्य ना. FDA मार्केटांनी सॅम्पलां तपासतात ती सेफ म्हूण रिपोर्ट आसात म्हूण विश्वजिताचो दावो. आता काँग्रेस विश्वजिताची टेस्टींची आनी डिबेटीची चॅलेंज स्विकारता काय वग्गी बसता ताचेर गोंयकारांचो लक्ष. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आनी चेतन गवस.